नंतर टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमी येवकार. आमचो साश्टीकार चडसो आमी राजकारणाचेर करतात, राजकीय विशय जावं किंवा सामाजीक विशय. आज आमी एक आनीक वेगळे विशय हांगा ह्या माध्यमांतल्यान हाताळटात करतात, तो म्हणजे कलाकार. कलाकार म्हणजे गोंयांत एक अशे कलाकार आसात जे तांची कला गोंयांतूय न्ही गोंया भायर वचून ते गाजले. तातूंतलेच एक कलाकार म्हणजे आमचे सावड्डे गांवांतले अष्टपैलू प्लेकार बंटी उलयकार. बंटी येवकार तुका. बंटी तुका हांगा आपलोवपाचें कारण म्हणजे सद्याक तुजो उमेश हो जो सिनेमा कोंकणी सिनेमा नवो ताजे सद्याक हो सिनेमा सगळ्याक गाजता म्हणजे लोकांनी तोंडाचेर हेच उतर तातूंत तुजें एक उतर तुजें हें आसा तुजो रोल म्हणजे सद्याक तुका म्हाका दिसता गोंयचो बेबदो कळ्ळें तुका. सो म्हाका एक आनीक हांव तुका वळखता, तूं सावड्डेचो हांव केपेंचो आनी हांव जाण तितलो तूं काय केन्ना अजून म्हाका दिसता एक सोऱ्याचो थेंब कोणा घेवंक ना. सो म्हाका एक 70 किंवा 80चे जे आमचे दशक आशिल्ले तेन्ना आमच्या बॉलिवूडांत एक असोच कलाकार आशिल्लो जाणें जगभर केन्नाय सोऱ्याक दिबेक लावूंक ना. तो जो रोल सोरब्याक जेजो करतालो तो इतलो परफेक्ट करतालो आनी तो म्हणजे कॅस्टो. आनी त्या वेळाचेर लोक जेन्ना अशे वाटेवेल्यान जर वताले तुमी सोरब्याक दिसलो न्ही ताका एक कॅस्टो म्हणटाले. सो म्हाका एक सांग हें जर तूं आतां कितें गोंयचो कॅस्टो कशें आसा की हांव स्वताक म्हणपाक शकना, पूण जेन्ना हांवें बेबद्याचे रोल केले आनी नाटकांनी फक्त गोंयांतच न्ही तर कारवार आनी महाराष्ट्रा दोडामार्गांतल्यान केले फूल रोल. आनी तितूंतल्यान म्हाका जेन्ना हांवें अपलोड केले सोशल मिडियाचेर तेन्ना म्हाका कॉमेंट येवपाक लागले की तूं गोंयचो कॅस्टो करता. आनी ही लोकांनी दिल्ली पोचपाक हांव स्वताक म्हणपाक शकना कित्याक हांवें स्वताचे हें करप तोंडां करप हें बरोबर. त्या खातीर लोकांनी म्हाका म्हणलेलें आसा की तूं कॅस्टो करता. म्हणजे तुजें एक म्हणजे सगळे लोक वळखतात मुद्दम वळख पण तरी आसतना तूं एक बरेपैकी नाटककार, तूं एक बरोपैकी कॉम्पियरींग, तूं एक बरो डान्स बसोवपी, तूं एक फुगडी शिकोवपी, तूं घुमट शिकोवपी, लोकनृत्य शिकोवपी, हे सगळे जर पळयलें आनी तुजो बॅकग्रावंड तूं जे सावड्डेच्यान आयला तातूंतल्यान आयला तुजें कशें म्हणजे घरांत कशें कोण तुजे कलाकार आशिल्ले कितें आशिल्लें? तशें घरांत कलाकार म्हणजे बाबा पेटी वाजयतालो आनी गायन करतालो. आनी पयलीं तेणी नाटकांनी काम केलें तें हांवें केन्ना पळोवपाक पावलो ना. केल्ली तेणी म्हणजे इतिहासीक नाटकां किंवा गायनाची. पूण म्हाका कशें आसा की उपजत कला जशी आसता तशी म्हाका आसलेली स्कुलांतल्यान जेन्ना शारदा स्कुलांत शिकतालो शारदा इंग्लीश सावड्ड्याक तर थंय बारीक बारीक डान्स म्हणून एकपात्री म्हणून वेशभूषा म्हणून धाकटी नाटकुली तातूंतल्यान हांव फुडें गेलो. तुका घेताली कितें आसलें तूं कसो एक खंयचो टॅलंट सोदून काडपाक जाय शाळेंत आसतना तर तूं अशें म्हणजे मस्त बी आशिल्लो? मस्त म्हणजे असो कॉमेडी करपाचो. मस्त म्हणजे तसो मस्त ना म्हणजे हेका करपाचो ते कोणाक आजुनूय तेच चालू आसा. लोक सगळे आख्खे लोकांकूय खबर आसा कसो आपल्यालो तो हेडे भूतपण हांव तेडच्यान गेलो अशें म्हणजे बारीक सारीक पिडप हें पयलींच्यान म्हणजे जालो. पिडप म्हणजे कशें आनी दुसऱ्याक हांसोवपाक म्हाका आवडटा. कोणी जर टेन्शनां आसा जाल्यार तो म्हाका टेन्शनां आवडना. तें कितें करून ताका हांसोवप म्हणजे तो टेन्शन विसरता. ह्या हितूंतल्यान म्हाका तेंच्यान चडसो मागीर कॉमेडीचो रोल मेळत गेलो नाटकांनी. तशें हांवें इतिहासीक पौराणीक धड्यार हांवें नाटक केलें धड्यार हांव करतालोच. आनी म्हाका तेन्ना 17-18 हांवें इतिहासीक हितून कॉमेडी लोकोपड म्हयना ते कॉमेडी आसता ते केले. मागीर पौराणीक नाटकां केल्यात. तशें संभवम युगे जे महानाट्य जालें तितून एक बरोबर 3 रोल म्हाका. एक कौरवांचो राजा तो बारकेलो राजा कित्याक हांव बारकेलोच न्ही तो मोठो ना. मागीर ना खूब कौरवाचो खूब न्ही 100 न्ही ते कौरवांचो राजा तो फोटो आसा म्हाजे कडेन. तर तो एक राजा आनी गोप म्हणून एक आसलो आनी गांवकरी अशे 3 रोल म्हाका वेगवेगळे त्याच एकूच हितून दिले महानाट्याक म्हणजे सावड्ड्याक केलें खणगावडे केलें.
सो तू म्हणलं की तू जेन्ना तुझ्या हायर सेकंडरी कंप्लीट जाली तू नाटकाक तू खंयचो पयली कसो अलंकार क्लबान म्हणजे प्रशांत रमेश नाईक तो लेखक आसलो आणि तीन नाटकां पयलीं 2001 तीन वर्सां भितर सगळीं तीन नाटकां काडलीं. आयले अड्ड्यार घेतले अड्ड्यार लव इन खानावळ अशी नाटकां जाली पयलीं. तेन्ना आमी ते सेमी प्रोफेशनल म्हणटा तेचे आमी शो करपाक स्टार्ट केले. तितून मोरू म्हण तुकडो मोरू म्हणटा मक्रोल आसलो तो कॉमेडी सुरू जालो. फातर्पे जेन्ना नाटक केलें तेन्ना भायर ती फुलकांनी फुलां घेवन बसतालीं तें नाटक बी ती पळयतात. तेन्ना पळयता अहो मोरू तूं मरून रे दुसरे दिसा पांय मारपाक लागलो हांव जात्रेक तूं मरून रे करपाक लागलो. म्हणजे ती कलेची पोचपावती नाटकांत तेंच्यानी पळयलो तो म्हाका म्हणजे तेच ना बड्डे म्हणून नांव उलोवंक ना मोरू म्हणून उलोवंक म्हणजे ते हें. सो तूं सद्या पेटंट तुगेलो आसा तो तूं खंयच्या नाटकांत मेळ्ळो तो कशें आसा आनी एक कितें सांग तूं जेन्ना रोल करता तेन्ना म्हाका दिसता की खरोच एक बेबदो आयल्या भशेन दिसता. तूं एक एकदां म्हणजे ऑडियन्सांतल्यान एंट्री मारता सो तेन्ना दिसता खरोच हे ऑब्जर्वेशन आसल्या शिवाय बारीक ऑब्जर्वेशन आसल्या शिवाय हे जावप शक्य ना. सो हो प्रोसेस तुजो बेबद्याचो रोल करता प्रोसेस कसो जालो स्टार्ट ते पयलीं नाटकांत तो काम करचे पयलीं कितें आशिल्लें की 99 ते 2001 3 वर्सां नाटकां केलें. तेजे नंतर नाटक मागीर कंटिन्यू जालें ना. मागीर हांव नॉर्मल आसलो बाकीचे कितें कंपेरिंग कॉमेंट्री म्हणून तें करतालो क्रिकेट कॉमेंट्री. आनी जेन्ना हांव कॉमेंट्री खंयच्या गांवां वयतालो गाडी घेवन फोर व्हिलर आसली सायडीक थंय वेब दिसतो लॉडाक वयता कळटा न्ही गाडी सायडीक पार्क करप झाडां म्हणून आनी ते वेबसायट पुढे तो बेश्टोच आनी तो कितलो घरा कडेन वयता तेजे समजा घर 2 किलोमिटर तो चलत तेजे फुडल्यान फाटल्यान तेका तो बेसीक करप फुडें असो परत तेगे येता आसतना पळोवप तो फुडें गेलो परत फाटल्यान पळोवप तेगे बारीक बारीक तो जी कशी कोण येता तो सोरो भितर उरतो पळय तो तेगे घोडवर तेगे वोटा भितरल्यान तो काडटा असो म्हाजो समज. मागीर ते चकणा म्हणून खाता ते कित्याक टेस्ट करपाक खाता. मागीर तो दोळे कशे करता दोळो टायट आसता न्ही तो थंय पळयता आसतना तो असो करून तो मान अशी वाडटा. आमी कितें करता अशें करून धाप करून पळयता ते दोळ्याचे मुवमेंट जो हळू आसा आनी तो तिरसोसो आसता आनी तितलें ना. हें सगळें बारीक नोट केलें. आनी जेन्ना गांवांनी प्रयोग केले तेन्ना लोक म्हणपाक लागले म्हाका की तुजे भशेन बेबदो आमच्या गांवांत आसा. म्हणजे हांव बेबदो तेचो कॉमेंट वयतले आमचे भशेन बेबदो तो तसो करता न्ही तुजी भशेन बेबदो आमच्या गांवांत प्रत्येक गांवांत वेगवेगळे ते सगळे कॅरेक्टर एक केले हांवें आनी म्हाका ते लोकांक आवडपाच कारण तूं एट्रॅक्ट जालें त्या वेळार हांव केन्ना लायफान पिना आनी म्हाका हेज्या फुडें घेवचो ना. तर भितरली जाता कितें काय म्हणजे तुमी मुसळ PhD केलें आसता तें बारीक पळोवप फ्रेंडा बरोबर पळोवप पिवपा बरोबर हांव थम्सअप घेवन बसता फुडलो तेजी हें पळयता दोळ्याची हालचाल तो उलोवपाची तेका केन्ना चडटा. आतां तेणी पिलो 11 पिलो म्हाजे बरोबर आसता सवाय 11 कितें जाता 11:30 कितें जाता तेजी जीभ कशी जड जाता तेजे भितर एकच शब्द चार शब्द थोडे कशे बडबडात चड बडबडटा थोडे भितरली पोट्टी वचतात अशें थोडे काडावडी काडटात आनी इंग्लीश उलोवपाक इंग्लीश बरी येता आनी थोडे सामके दुसऱ्या पिट्टा हात दिला हातूच सोडप ना म्हणजे ते थापटा मारतात बरोबर असो अशें करून म्हणजे ते इरिटेट जाता. तेन्ना तें जोडपाक हें जाता हें सगळें हांव हें करतालो आनी तितूंतलेंच तें म्हागे हेचो लागता. सो फर्स्ट तुवें बेबद्याचो रोल खंयच्या नाटकांत माय माय वॉन्टेड हें नाटक घातलेलें आनी आमचो मयूर नाईक ताणें तें केल्लें वसंत सावंतान तें अनुवाद केलो आनी तितून म्हाका हें तें की रोल करुया तुका बेबद्याचो एक रोल आसा बेबद्याचो एक पायट आसा कित्याक हांव मदीं नाटक ना जालें सोडलें बाकीचें काम करता ते रोल बेबद्याचो म्हणटकीर आमी ओके हांव करता आनी तो रोल केलो आनी तें नाटक इतलें हिट जालें आनी पावर सामकें म्हणजे तो तितूंतल्यान म्हाका बेबद्याचो फक्को तुमी म्हणटात ते भशेन ती हो केश्टो भोंवकरची ह्या बाबतींत आनी मागीर म्हाका कंटिन्यू मागीर हांवें स्वताची हें केली नाटकां अलंकार तेन्ना तें बंद जालें महिला हितून केलें आनी मागीर दयानंद कलाकेन गिरीश कलाकेन स्वताची हितूंतल्यान हांवें नाटकां स्टार्ट केली. ही प्रशांत रमेश नायकान जाली. पूण म्हाका तुवें सांगिल्लें अनुभव जो तुका एक आयलो की तूं जेन्ना एंट्री मारता तूं उलोवपाक 4-5 जाणां रोब्याक धरून सो अशे प्रसंग येयले गोंयांत हांगा कितें आहा पणटी म्हणल्यार सगळो वता जेन्ना महाराष्ट्रान गेल्ले आमी शो करपाक दोडामार्गा भितर थंय पणटी कोण वचना आनी
त्या नाटकाचो एक पार्टी म्हाज्या नाटकान आसलो तो म्हाका फेसबुक वयल्यान कॉन्टॅक्ट जालो मराठी नाटक कसले नाटक? ना कोंकणी कोंकणी. हय जडामांगळ. जडामांगळ तो म्हाका फेसबुक वयल्यान कॉन्टॅक्ट जालो तो कुट्टाळेचो आणि तितूंतल्यान तो म्हाज्या नाटकान आनी आपल्या गांवांत येवन तो शो दवरलो आनी त्या नाटकांनी एंट्री हांव भायल्यान मारता ते प्रिन्स चोकोबाले आओ जाओ गोवा तुम्हारा तियात्र ते तो ताका सांगलें आनी कोंकणीन आमी हें केलें आओ जाओ गोवा तुम्हाला गोंयकारांना जाय जालें हें आमी आमचे हितून केलें देवनागरीन केलें तेंचे रुमी स्क्रिप्ट न्ही ख्रिश्चन स्टायलीन केलें तुम्ही हिंदू स्टायल केलें आणि ते थिएटरान हांव काम करतालो हांव जेवण बॉम्बे धा प्रयोग केले तो हेचो बेब्याचोच राजाराम म्हणून आणि थंय गाजलो सामको तो आख्खे मुंबय हांव ऑक्सफोर्ड शो आणि थंय जॉब जॉन डिसिल्वा हे सगळे आमी आसले मागीर तेका सांगलें हें थिएटर तेका येतालो मागीर ते बंद करताले ते हांव म्हणलें हांवें तुरयतो फुडें तुगेलें कितें आसा तें घेवन बरो मागीर तेणें ते देवनागरी लिपीन केलें आनी तें नाटक स्टार्ट केलें गोंयकारांना जाय तर थंय ते नाटकाचो आमकां शो येयलो हय आनी त्या नाटकान कशें आसा की हांव भायल्यान एंट्री मारता म्हणजे नाटक स्टार्ट जाता लोकां मदीं वचून बसप मेकअप हांव स्वताच मेकअप करता हे फुटले बिटले तें करप घालून कपडे सामके हे करप गोठान बिठान आरती वचते वयर नाडी सोडप आनी लोकां मदीं वचून बसप आनी नाटक कशें आसा की सदांच प्रत्येक नाटक स्टार्ट करपाक लेट जाता लोक बोवाळ घालता न्ही तसो हांव थंय गेलो न्ही आतां आमगे कळटा सिग्नल पार्टी दिता की चलो ओके तेजें उठप हांव वांगडा एक नाटक चालू करा मरे कितें करता तुमी सडसडीत टायम घेतलो टायम जाता लोकांक लोक हय म्हणटा पूण हो घेवप म्हणटकीर लोकांक प्रॉब्लेम जालो कित्याक त्या गांवांत सोरोबंदी आहा पयलीं दिसा एकट्या बेब्या उडयलो पूण हांव कितें करता हांव स्वता हें आसले कारणान प्रोड्युसर आसले कारणान ते कमिटीक सांगून दवरता की बाबा अशें अशें आसा हांव भायल्यान येतलो कोणी मार खायलो जाल्यार तुमी सांबाळपाक जाय ती कमिटी तयार जाल्लेली आनी हांव चलता इतल्यान एक लांब रोवन हें म्हाजी जांगडा पळय तेजे हात तो मातसो हें म्हणजे बरो वेळ तसो येना तो आनी तो येयलो हांव चाळवतो म्हणटकीर म्हणजे टायट न्ही आतां हो म्हाका मारपा येता ती लायट जी पडटाली फाटल्यान न्ही तेजेर म्हाका कळ्ळें कोण तरी लांब फाटल्यान येता तो म्हाका मारपा येता तेन्ना कमिटीन ते काडयता म्हाका कळ्ळें आतां म्हाजेर पडलें पडटा तरी हांव तेजेर सामको भोंवन हे म्हणून कोण रोवन जी बियंकूल सामको तेज्या आंगार वयता पूण भितरल्यान भंय आसा कित्याक तेजो एक हात तरी आसा तिडकीन तेणें ते एक मारलें अशें आसा त्या खुर्चीर बसल्यान खुर्ची खाट्ट करून मोडली भितरल्यान फाट्यान पळयलें पूण ती मार पडलो हेतूंतल्यान पळयलें न्ही कित्याक तेका तूं घातली की खंय तरी कितें तरी करतलें म्हणून पयल्यार तो पयलो आनी लोवणा स्टेजीर गेलो आनी स्टेजीर मागीर हें स्टार्ट केलें तेन्ना तेका कळ्ळें की हांव एक्टर म्हणून मागीर ताणी हाफ टायमाक अक्षरशा भितर चूक मागली सॉरी आमकां खबर नाशिल्लें आनी तूं एक्टर म्हणून अशे पद्दतीन जालें आणि बंडी जर खरेंच ताणें जर थापट मारिल्ल्यान तुजी अवस्था कितें जावपाची थापड जर पडलें न्ही तेजो हात पडलो जाल्यार हांव बोंबोळे नाटक कॅन्सल आनी हांव तो उरता भोंवता म्हाका इतलो तो हें जालो बिल्ड जालो तो पावर जालो तो चुकलें म्हणून बरो बंडी तुका तूं सगळ्याक खबर आशिल्लो पळयता तुजो बेब्याचो रोल सामको सगळ्या कडेन पावला सगळे इंडियाभर पावला तो सिंबा सिनेमा सिंबा सो सिंबा एक म्हणटा ते सगळे महाराष्ट्रीयनांनी हिंदीक भितर काम केलां गोंयकारांक चडशे करना सो सिंबा भितर तातूंत भितर आमचे रणवीर सिंग आसा आशुतोष राणा आसा सिद्धार्थ जाधव आसा जो रोहित शेट्टी म्हणटा ताणें हें केला वन ऑफ द टॉप फिल्म प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर ताणें केला रोल तातूंत मेळप प्रोसेस कसलो आनी तो तुजो अनुभव कितें तो सामको म्हाका सरप्रायज रोल आसलो हांव सावड्ड्याक कंपेरींग करतालो नरकासूर म्हणटा स्टार्ट फकत आमची लोकांक एकच हें लोकांक खबर आसतलें बंटी म्हणटा तो एक सामको नरकासुराचें कंपेरींग करपाचें हे बंटीनूच करपाचें अशे तरेचें म्हणजे फकत कुडचड्याचेर न्ही आनी कितलेच अशे सो तूं कुडचड्याचेर हें करतालो कंपेरींग करतालो आनी नरकासूर कशें आसा स्टार्ट जालें म्हणटा तें सोंपता सामकें म्हणल्यार फातर जाता तर सादारण म्हाका एक फोन येयलो 11 सुमार की अशें अशें पिक्चर आसा हिंदी पिक्चर अननोन फोन तो पिक्चर आसा की तुका फाल्यां सकाळीं 5 सुमार पणजे येवपाक जाय आनी तेन्ना हांव कंपेरींग करता न्ही हांव म्हणलें आनी दवरलो हांवें म्हणजे म्हाका तेन्ना खबर ना कितें म्हणून तो हांव म्हणलें आनी दवरलो आनी हांवें तें सोडून दिलें कित्याक कोणी फकाण करता आसतना आनी जेन्ना 3:30 जेन्ना कॉम्पिटिशन सोंपलें तेन्ना विचार केलो तो फोन परत लायलें लागना जालो घेवना
आणि घरा येलो घराकडे येलो ते झुल्लो बी सगळे याद होतं आलो आणि विचार केलो गेल्या बरं पडली गेल्या बरं गाडी स्टार्ट करून गेलो आणि जो येतो की त्या मनशाक फोन केलो तर तो अमित अस्नोडकर तो कास्टिंग करता आम्ही चुकून नंबर पावलो तर सौम्य अस्नोडकराकडे जो क्रिकेटर राजस्थान तू आणि ताची ओळख कशी क्रिकेट कॉमेंटेशन जीसीए कॉमेंटेशन सांगतालो सगळे क्रिकेटर नंबर वळखतात रवींद्र डिसूजा म्हणून सगळे तर ते जेवल्या ते ओळख तर तेणी त्याचा नंबर दिलो पयल्या थंय शूटिंग चालू आसलें दीपिका आनी आमचो रणवीर सिंग पिक्चराचें तें सॉंग चालू आसलें सिंगर आनी मागीर हांवें फोन करतकीर तेणें सांगलें कपडे दिले आनी थंयच्या ते नाटका भशेन ना पयलीं स्क्रिप्टीन ऑन द स्पॉट तेणें दिलें हो वर्ड आयलो साहब गाड़ी के अंदर 4 आदमी थे छोटू के पापा को कुछ पैसे दिए 1 घंटे के अंदर वो घर छोड़ के चला गया एक नंबर का बेवडा था तेणें सांगलें तुवें इल्लोसो चड पिल्लो ना चड लोळंबो ना तूं तर तो चौकशी करपा येता पळय तेन्ना तुमी डायलॉग घेवपाचो पूण डायलॉग घेता आसतना तूं जर चुकलो किंवा तुवें टेक परत परत केलें जाल्यार तें कट करता कित्याक तांकां देवांकडे डायलॉग ना ते काय आयकतले म्हाका सांगलेलो हय आनी रोहित शेट्टी सांगलें चलो एक रिहर्सल लेंगे रिहर्सल मेळटा गडबडीत म्हणून रोहित शेट्टी डायरेक्ट तेंच्यान वाह क्या बात है आनी हो रणवीर सिंग बहुत बढिया म्हणपाक म्हाका तेजें सामकें बरें दिलें आतां मेन पार्ट फुडें आहा न्ही टेक घेवपाचो तेजेर हांवें टेक घेतलो तें पळय वाह बहुत बढिया म्हणपाक हय आनी 5:30 शूटिंग आसलेलें 5:10 म्हणल्यार 5:30 म्हणल्यार ते सगळे जाले थंय परत सोगांव घरा कडेन बायलां घरा कडेन खबर ना हांव शूटिंग करून येयलो कित्याक बायल्या मध्ये गेलो न्ही म्हळ्यार हांव पिक्चराची शूटिंग करून परत सोंग घरा आनी पयल्या पिक्चराक मागीर पिक्चराक दिश्टी पडलो दिशिल्लें की तूं पिक्चराक येतलो काय म्हणून कारण एक शॉर्ट घेता तर एक एकदा तो येय बी नाही हय म्हाका तेणें म्हणलें की एडिट करता आसतना एखादे तो हें पडता येता तशें ना तेन्ना तो कट जावपाक शकता एक एक्झाम्पल दिता घेराई पिक्चराक 15 दीस शूटिंग आमकां 15 दिसाचेर 60,000 सुमार पे केलें तेणी आनी जेन्ना पिक्चर येयलें तेणें येदो असो म्हाका इश्टेंट दाखयलो 15 दिसां डे एंड नायट शूटिंग तुजें हय आनी ते रेशमा नायक आसलेले सावयवेरेचे ते दोगांय आमी केअर टेकर म्हणून तेतून दीपिका पदुकोण हे सगळे आसलेले बरे कर्मठ जाल्यार कुत्रे बी ते हें करचे घर तेंगे आमी केअर टेकर जाल्यार तेतून एक अर्द मिनटाचेर तो दाखोवना 60,000 कितें हांवें पयशे म्हाका मेन ते पिक्चराक जाय न्ही पयशे मेळपाक मेळ्ळे पूण तशें जायना एडिट करून ते कट करता सो हे तुका जाल्यार तुका तुजो रोल येतलो काय नाशिल्लो खबर ना पिक्चर पिक्चर लागलें आनी म्हाका फोन येयलो की तूं अमकें अमकें पिक्चराक आसा कसो आसा कितें अमकें म्हणटा आनी म्हाका सामकी उमेद आतां म्हळ्यार आतां हांव पळयतलो न्ही जाल्यार सावड्ड्या झी टॉकीज नायकरा थंय तें पिक्चर लागलेलें आनी हांव तिकेट हें केलें म्हाका तो फ्रेंड आसलो म्हाका एक तिकेट कोणा सांगनाका म्हणून आनी म्हाका पळोवपाक आसलेलें लोकांचो हें कसो आसता फाटल्यान वचून बसलो जेन्ना म्हाजो रोल येयलो तो डायलॉग जालो कुंटी म्हणून आख्ख्या थिएटरान पळोवप सगळे सावड्डेचे न्ही म्हणटे म्हणून वळखता आनी मागीर जेन्ना भायर येतकीर सगळ्यांनी सेल्फी मारून सामकें ते हात बी धरप सावड्डेच्यान पयलो हांव येदे व्हडल्या पिक्चराक पावपाचो अशें तशें म्हाका सामकी तोखणाय गेली तेजे नंतर खुबशे सेल्फी बिल्फी काडपाक स्टार्ट आनी खंयचे हिंदी पिक्चराक काम केलें हिंदी पिक्चरान आमचो गहराया लूक लो बेटा मागीर कन्फेशन म्हणून हातून रिलीज जालेत ना नाना पाटेकरा बरोबर हांव कोर्टान आसा पुलिसाचो हें तो हाफ पॅन्ट पयलींचे पुलीस ब्रिटीश टायम महाराष्ट्र ना ब्रिटीश टायम तर तो आतां येवना नाना पाटेकरा बरोबर हांव म्हणजे नाना पाटेकर दिसता दोगांची बेस्ट म्हणजे जेन्ना अशें व्हडले स्टार तांचे मुखार तूं नाही म्हणल्यार काय नाही सामकें चिल्लर म्हणून सो कशें तांचे हें आसता ना खरेंच नाना पाटेकर म्हाका दिसता तो रोल करते विशयी सामको एरोगन्सी आसता काय ना बेस्ट सारको थंडपणान सांगता आनी सगळें हें करता इवन एक ते कोर्टाचो मॅटर तो आमचे उजिरूच हें जालें की कितें तरी हें जालें प्रोड्युसर डायरेक्टर की हांव अशें कितें नाना पाटेकर आमचे उजिरूच डायरेक्ट उज्वल निकमा फोन लायलो की अमके आसा कितें उज्वल निकमा आमी उजवाचे कोण आवाज कोर्टाक गेलो तो स्पिकर म्हणा तेणे तेच्या विचारान तेणें सांगलें त्या पद्दतीन तेणें शूटिंग केलें पूण ते पिक्चर वचून येवना म्हणून अशें आसता की खुबशीं पिक्चरां शूटिंग जाता व्हडले व्हडले जाता पूण एक पिक्चरां येना आनी कोंकणी म्हळ्यार एक पद एक सांग तुजो प्रवास म्हाका दिसता पिक्चराक नाटकाक म्हणना बाकीचे कडेन कशें आसता कोंकणी साकून हिंदी येता तुजी उलटी जाता हिंदी साकून काय सो पयलीं शिकपा फर्स्ट पिक्चर शिकपा आनी मागीर केस्तांव देखो मुचांव रणसावळ ही कोंकणी पिक्चरां दिल दोस्ती और डॉग्स तितून तो केळकर शरद केळकर
तो सामको लागलो तो अक्षरशः म्हाका तोंडान वास घेतले न्ही हाजो तुमी बेबदाचो कुत्र्याक घेता कुत्रो शेणटा आनी तो म्हाजे थापड मारता हांवें मारतो म्हाका म्हणे एक्टींग येवपा न्ही ती तो थापड अशें ते फ्लिप मारता हेजेर पेट न्ही ते माल्यान ठापकरा जाता तो मागीर हें करता नाही तुम्ही पिलेला जाता तो मराठी घेत नाही हिंदी जरी हे करता नाही नक्की पिलेला तो हांवें वास घेतलो तेणी म्हाका वालोर बोललो काय काम करता तुमी ही म्हाका बसलो आनी आतां सद्याक उमेश तुजो आयला हय उमेशाक कितें रोल आसता उमेश वर्धन कामत जाले ते खबर जाली की बट्टी बेजिकली उमेशाचो म्हाका फूल स्टोरी सांगना प्लॉट कितें आनी तुजो रोल एक क्रिकेटर हां उमेश नावाचो क्रिकेटर तितून भितर म्हणजे तो हे करता त्याची लायफ जी आसा न्ही तो मनीस कसो आसता कितें आसता हेजे पद्दतीन तो फुडें तो पिक्चर वयता आनी मागीर लोक म्हणटा वय जेन्ना दितात बायट्स दितात की हो दुसरो पार्ट येता आनी तो थंयच्यान उमेश वयता बसोन ट्रकान बसोन वयता तो खंय गेलो कितें गेलो कांय कळना आनी हें प्रत्येक फुगडी भितर म्हणा किंवा प्रत्येक कल्चर जे आसा न्ही ते पिक्चरान घेतलेलें आसा हें उमेशाचें कॅरेक्टर जे आसा तातूंतल्यान तें तुजो रोल कितें आसा म्हाजो एज अ गांवांतलो बेबदो तीन कितें एंट्री आसा आनी गोंयांत कशें आसा की कास्टिंग जे आसता न्ही ते बेबद्याचो रोल तेंच्यान चालू बॉम्बेच्या तेंच्यान पिक्चर येता जाल्यार ते रोखडो म्हाका येता फोन आनी कामराला आनी म्हाका स्टेजीर येता ए बेबद्या म्हणटा तेको बरा पिलो म्हणून अशें म्हणजे बेबद्याचो हें तुजे भशेन बेबदो म्हणटा म्हाका हांव बेबदो तुजे भशेन बेबदो आमच्या गांवांत म्हणटा हें कितें नाका बरी कामराचो विशय काडला म्हणून म्हणटा हरशीं सद्दां बाकीच्या हातूंत भितर राजकारणी बाकी लोकांक नाचयतात अशें म्हणटात म्हाका एखादी वेळ आसा पूण राजकारणी लोकांक नाचयता तूं एकलो मनीस करता तो राजकारणाक नाचयता तुजे काबरां तुगेले तूं ते दिंडीचे जाले दुसरो आमचो जे गरबा दांडिया कामराक नाचता व्हिडिओ सुद्दां व्हायरल जाल्लो सो अशी कितली जाणां राजकारणाक नाचयल्या कशें आसा की भितरल्यान म्हाका शिकोवपाची उमेद आसा दांडिया हांव पयलीं बेतलबाट मडगांव वयतालो रवींद्र भवनाक क्लासीस कार्यशाळा करता म्हाका पयलीं उपजत आसलें तें म्हाका उमेद आसली थंय हांवें तें हें केलें आनी हळूहळू शिकलो आनी आतां बाकीच्यांकूय शिकोवपा लागलो म्हणून म्हाका ती शिकोवपाचो गुण जो आसा न्ही तो फुडें राजकारणी आसा किंवा पत्रकार आसा किंवा कोण आसा हें म्हाका पडना की ताका शिकोवपाचें म्हणून जेन्ना गेस्ट येता पळय त्या टायमार हांव तें ऑटोमॅटीक तें सांगता की सर तुमी करात हांव दाखयता तांकां हो स्टेप कसो हो पांय फुडें घे तो पांय फुडें घे आतां फुगड्यांक कशें आसा फुगड्यांक उजो पांय फुडें येता आनी हेका दावो पांय येता आनी तो थंयच्या थंय येता सर हो इतलें केल्यार बरो अशें करतकीर तें जाता म्हणून मायकल लोवर थंय त्या हाच्यान कंपेर केलो तेंकां थंय हें करता म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार वयता पळय थोडे कडेन दिंडी खातीर आसता ते दिंडी तांकां सांगता अशें तें म्हणजे तुज्यान म्हाजो तो भितरलो शिकोवपाचो गुण आसा येता तो राजकारणी फुडें आसा किंवा पत्रकार आसा किंवा सुशांत गोगोळकर आसा म्हणून हांव ते शिकयता अशें ना तर ती उमेद घेवची आपल्याक कितें कळचें अशें ओके आनी तुज्या आनी एक सगळ्या लोकांक खबरूय आसा एक तूं म्हणटो बरो पैकी एक दहीहंडी करपी बरोबर मडगांवचे सगळे लोक वळखता म्हाका हे ग्रुप सुद्दां हांगा सगळे वळखता आनी त्या वेळार तुवें तुज्याच हातूंत भितर एकदा दिगंबराकूय नाचयला ते कशें आसा जेन्ना दहीहंडी फोडले तेन्ना तो दिगंबर सर म्हाका दहीहंडी वयल्यान बरो वळखता स्टेजीर बसतालो तो आनी हांव जेन्ना आमचो धडेवालो ग्रूप आसतकीर हांव वयल्यान ते फोडटकीर गोविंदा गोविंदा पांचवी लायन आनी ते मोड मारतकीर फोडप आनी तेका हात दाखप मागीर ते म्युजीक बी लागता तेन्ना ते नाचप भितर सामकें जातालें आनी तेन्नाच तो सर बी म्हणून येयना आनी तो उमेदी वयलो दिगंबर सर तो उमेदी वयलो आनी तेका खबर आसतालें की होच फोडटलो आनी तूं तेन्ना तो कोणतो पावर मिनिस्टर केन्ना आपल्याला स्टाफूय म्हणून येताले मागीर बाबू आसगांवकार तेजो सेपरेट दहीहंडी आसताले खुबशे मडगांव आसताले मागीर आमी आमच्यान कोणे वयताले सॉरी वास्को वयताले वास्को संकल्पा म्हणून तेजी वेगळी देवी अशी तूं रिलेशना कडेन तेजी पयलीं सावड्डे आसताले सावड्डेचे आमी सकाळचे फोडटात आनी सांजचे मागीर ह्यो फोडटात मागीर सादारण 12-13 दहीहंडी आमी फोडटाले एक पयलीं म्हाका सांग जेन्ना अशें जेन्ना ग्रूप आसता ग्रुप मेन करप म्हणटोच मेन एक व्हडलो एक ग्रूप तयार करप आनी तो ग्रूप सांबाळून दवरप ताजे परस
अनेक ते आव्हान कारण ते पयशे असतात तो ट्रॅव्हलिंग असता बाकी सगळें तुमचो ग्रुप तयार जालो कसो आनी तो मागीर उरलो कसो आनी ताजे डिमांड आर्थीक वेवस्थापन आसता हें आसा सगळें ते जातालें कशें काय सिद्धार्थ जिमखाना जो क्लब आसलो क्रिकेट क्लब सावड्डे धडे सावड्डे आणि बरे क्रिकेट खेळ आणि तेन्ना शारदोत्सव मंडळी चलताली शारदोत्सव म्हणजे शाळेची आणि हांव ते कंपेरर आसतालो वर्सां 2 कंपेरर ते यंग जनरेशन म्हाजे टायमाचे ते जेन्ना हांव इलेक्ट्रीक कामाक तेन्ना ते दहीहंडी वता तांकां फोन केलो अशें आसलें म्हणलें की दहीहंडी आसा आमी फुडें ट्राय करुया हांव म्हणलें जाल्यार वच हाडटा आणि थंय हांव पयलीं स्टार्ट केलें सादारण 89 तूं बरो हाजेर खांद्याचेर करपी ना ना ते तशें येना पूण म्हाका एथलेटीक हें खूब आसा डिपार्टमेंटान जाल्यार हांव ते बाकी शुस्कोर बी घेवपाक तसो हितून ना लायनीर आसलो तरी तो हें करपाक ताका सांगपाक हेल्प की हें कर तें कर सो येत ना जाल्यार म्हाका ते गॅप हेंच कळना ग्रीप पण जायना आसलेलें म्हाका ते येना जालें आनी तातूंतल्यान मागीर तें हें केलें की आमी फुडें या म्हणून आनी मागीर एकमेकाच्या खांद्यार हांव वयर चडून फोडून देंवतालो जाल्यार कळना जालें बारीक न्ही हांव इवन आनी रोखडो फोडून देंवतालो तेन्नाच्यान आमी स्टार्ट केलें मागीर तातूंतल्यान पयशेय मेळत गेले आमकां शारदोत्सव मंडळाचे जिमखाना जो आसलो न्ही तेजे आमी शाळा सायडीन रूम बांदलो आनी थंय हें घेतलें आयज कालचे अत्याधुनीक हें आसा जिमाचे आणि तिथून ते सगळे भुरगे आता जे हे करतात फक्त मागीर धड्यावयले पुरते मराठीन आतां आमी सावड्ड्या कोसड्या त्या भुरग्यांक जे ट्रायब मनी आसा तातूंतल्यान जिम काडलो तातूंतल्यान जिम केलो कित्याक जे पयशे मेळटाले ते सोऱ्याक मोडप ना आतां सकाळचे टायम सावड्ड्याक पडटा दनपारचो जो टायम मेळटा जेवण सगळे भुरग्यांक मग ते धड्यावयलेच न्ही सावड्डे कुचरे दवळ सांगे हे सगळे भुरगे आमी आसपाव करून घेता मागीर मागीर हळूहळू सगळे जॉयन जाता आनी त्या पयशाचें आमचें कंडिशन आसलें की सोऱ्याक मोडप ना बरें कामाक यूज करप बरें काम म्हणल्यार कितें तर जीम करूया कित्याक बॉडी बिल्डरच जाय न्ही 15 वच लागल्यार इतले लोकांक वयर येतलो बॉडी बिल्डर जाय मागीर त्या टायमार स्टार्ट केल्यार आतां सगळे न्यू भुरगे आसा पूण पयलींच्या काळांतलो हांव एक आसा थोडेच जे आसात ते मयन भंडारी अजून 15 वता पूण पयलींचे तशें कोण ना हांव एक आसा तो अजून वयर चडटालो आतां पोरूच्यान तो भुरग्याक एकटो तयार केलो पूण अजूनय कॅपॅसिटी आहा म्हाका हांव अजूनय वयर चडून पडपाक शकता म्हणजे तुमी एक बरे गोंयची जादूगार हय मॅजिशियन खूब जाणां अजून खबर ना पयलीं हांव खूब करतालो हांवें पळयलां तुगेले एक शो पळय हांव सांगू दिसता थंय गेस्ट हे कशें इवन तुवें म्हाका दिसता ते ब्लायंड फोल्डिंग सो कितें मॅजीक हंगामा म्हणून आमचे दुर्गादास नायक जे बॉम्बे कॉफेचे मॅनेजर मागीर वसंत सावंत रवींद्र तबला विशारद आनी हांव एक आसलो हांव तेंका पयलीं एसिस्टंट आसा ते तेंच्यांनी हें केलें मागीर हळूहळू म्हाकाय गोडी वाडली ना ना ते तिगाय तिनी वसंत सावंत दुर्गादास आनी रवींद्र कित्याक ते सामान घेवपाक भरपूर खर्च ते मुंबयच्यान हाडपाक रघुवीर जुनियर रघुवीर आनी तेंच्यान ते हाडपाक जाय तेका खर्च भरपूर ते तेंच्यांनी सामान हाडलेलें आनी चौगांय मेळोन आमी ते करताले मॅजीक हंगामा म्हणून नांव दिलें मागीर हळूहळू कितें जालें की हांव ते हे बी ना झिगझॅग बॉय किंवा उदिनी इफेक्ट म्हाका विडी घालून भितर घालप विदीन सेकंड भायर सरप कशें तें म्हाका विचारनाका तर तें करप हांवें आनी म्हणजे मेन जादूगार करता पळय रघुवीर आनंद जादूगार केला ते करतात तेंका पब्लिसिटी आनी आमी चौगांय विचारलें आमकां पब्लिसिटी ना ब्लायंड फोल्ड हांगा एमपीटी अरविंद पाटेकर तेन्ना चेअरमॅन आसलेले तेंच्यांनी कापूस दवरलो तेंचे उजिरो सगळे लोक आसा पळय आनी हांव मोटरसायकलीचेर बसलो कापूस दवरलो कापसा पिठाचे गोळे दाट येले ते दवरले वयल्यान पट्टी स्टीलची ती बांदली घट्ट बांदली आनी वयल्यान पिशवी जी घालपाक जाय ब्लॅक ती सगळ्यांक घालूं दाखयली बाबा खंय तुमी घडोवन पळया तुमची तुमी बांदात आनी फक्त हें लायनासतना पिशवेंतल्यान दिसतालें पळय आमकां पूण तेंच्यांनी पळयलें कांय ना अरविंद पाटेकर सरान सुद्दां घालून दाखयलें कांय दिसता म्हणा चेअरमॅन आसलो आनी थंय ते मुरगांवचा राजा गणपती पुजता पळय सर्कला कडेन वयर चडटा थंय ती बांदली आनी म्हाका ती तशी सायंतारा तें स्कुला पळय तें तेंच्यान अशी टर्न मारून सड्या वयल्यान आमी येवपाक जाय परत हेजेर रावंड मारून आनी ते रस्ते येयले अशे बारीक जाल्यार बांदलें आनी मोटरसायकल स्टार्ट मारलें गेलो कित्याक बाकीचे कोण ना बाकीचे म्हाजे एसिस्टंट ते सांबाळटा जाल्यार मदीं फातर आसलेले भुरगे येताले येदे रस्ते कोण हार घेवन रावले जशे तेंका रावता तशे आनी मदीं फातर घालप मागीर ते सायडीच्यान काडप आनी हार बी घालप आनी येयलो
पूण तेंका पब्लिसिटी हा. हांवें केलो पळय बंदीच केला कांय ना पब्लिसिटी काय गांवची ते म्हणपाक कॅमेरा म्हणपाक जाता तुवें म्हणलें ओके तर तशें जालें म्हणजे तेका आमकां येना ह्या व्हडले सुद्दां शो केले आनी जे व्हडले व्हडले हें करतात आता तू म्हणलें म्हाका ते विचारना पडटलें म्हाका विचारता भोव आवडना म्हाका एक सांग कशें जाता ते तेजे खातीर जादूक जे आसा न्ही त्या जादूगार जेन्ना आमकां सांगून दिता आतां 21 तारखेर परत मडगांव कन्वेन्शन आसा रविंद्र आमी तितून गोंयचे जादूगार गिल्डा खूब सारे गोंयचे जादूगार तर तेन्ना तो वत आसता की बाकीच्या सांगप नासता म्हणजे एकदां जर सांगलें जाल्यार मागीर लोकांची पळोवपाची परिस्थिती येतली न्ही तुका जर सांगलें तूं जर फुडले किंवा दोळे मारून जाल्यार तूं तशें तें त्या खातीर सो हांव आमची चर्चा वायंड अप करता म्हाका एक 2-3 प्रश्न आसा एक म्हणटात ते पयलींची नाटकां आता तुवें काम केलां पयलींची नाटकां म्हणल्यार हांव म्हणटा पुंडलीक नायक आनी तांची नाटकां एक सामकें एक चळवळ टायप इवन वसंत भगवंतारी वसंत भगवंत सावंत एक स्टँडर्ड आसता लोक सामके तातूंत ते नाटकां खेळून बसतात आजची नाटकां तरी हांव कोणाकय दुखत हांव म्हणटा पूण जर बरे मनशान पळोवतले फकाण जाल्यार बरोबर एखाद्या फकाण म्हणटा एखादी चड एखादे हास्य आसत ना अशें म्हणना पूण तो स्टँडर्ड ना हाजे तुका तुजें मत कितें ताजे फुडल्या मेळटा तुजें मत कितें हांव सहमत आसा जेन्ना पुंडलीक नायक शिवराज म्हणजे जे मोठे मोठे लेखक आसा ते बरयतात न्ही ते त्या पद्दतीन बरयताले आनी ते नाटकाचो फॉर्म आसतालो आनी डायरेक्शन सुद्दां ते त्या पद्दतीन जातालें आतां कितें जालां की रायटर ना म्हणटकीर आतां कोणीय बरयतात आतां हांव एक नाटक काडटा तूं एक लेखक तुवें तर नाटक बरोवपाची बंद केली म्हाका स्क्रिप्ट सगळ्यो जाले आनी स्क्रिप्ट ना मागीर हांव कितें करता हांव बरयता म्हाज्या नाटक ज्ञान पडना हांव कित्याक मेळत तशें बरयता दुसऱ्याले हे घेता तेका कोण बरयता पूण तितून तो दड नासता तें कांय हेत नासता आनी करपाक जाय म्हणून तें करपाक जाता म्हणजे जेन्ना गांव आनी शो करता पळय तेन्ना तुका तें नाटक एकदां केलें फुडलें खेपे तुका हाडना आतां हांवें नाटकां करतालो ती प्रशांत रमेश नायक बरो बरयतालो आनी आमकां अजुनूय येता हांवें कोरोना नंतर नाटकां बंद केली पूण ती तुजी नाटकां जाय न्ही म्हणून हें करता कित्याक ते लेखकाचें तेजें क्रेडीट आसता कित्याक तो बरयता मागीर डायरेक्टर आपल्याले भितर घालून ते आनी कॉमेडीच जाय अशें ना पूण आयज काल कॉमेडीच उत्तालो पूण सिरियस आसल्यार आतां गोंयची नाटकां जी फर्स्ट सेकंड येता न्ही तांकां खंय शो मेळटा पूण ती स्पर्धे करता त्या हाजे उरफाटे गोंयची आतां सिनेमा आसा तो वाडपाक म्हणजे हांव स्टँडर्डान वाडपाक सगळ्याच इतले आसना पूण एक परस एक बरी पिक्चरां येवपाक सो हो कसो नाटक एक वचन स्टँडर्ड देंवता दुसरे वचन सिनेमाचो हे वाडटा हें कशें आसा पयलीं सिनेमा काडले पयलीं येयले आतां केसा लेख ऑफिसान सादारण 50 लाख जर खर्च केलो जाल्यार तो तेगे कंप्लीट हांव स्वता आसलें न्ही कंप्लीट जाता म्हळ्यार तो 1 कोटी वयर गेलो आनी ते बजेट मागीर हालता तर हे हितून लोकांनी पळोवपाक जाय तिकेट काडून आतां क्रिश्चन लोक तियात्रा तिकेट काडटात वयतात पूण तसो आमचो जो हे आसा न्ही तो तिकेट काडून वचपाक सोदना पास सोदता आतां तूं म्हणटा हे जर आतां हो सिनेमा आमचो किंवा इवन नाटकां जावं जर बरी नाटकां येतली बरे सिनेमा येतले जाल्यार तूं म्हणटा लोकां कडल्यान तांकां फाटीमाग रावपाक जाय फाटीमाग म्हणजे तिकेट पळयता कित्याक गोंय पयलीं ल्हान आसा तसो प्रेक्षक वर्ग कमी आसा आनी तितूंतले तितून हे जर लोक आमचे जर आतां 15 लाख लोक संगीत धरली जाल्यार सगळे 15 लाख पळयता अशें ना तातूंत लाखभर लोक पळयता तर लाखभर लोकांनी जर 9000 एक जेन्ना तियात्रा कडेन कंपेर करता तियात्राच्यो तिकेट्स आसतात ते कंपेरिटिवली नाटका परस कमी आसतात कंपेरिटिवली मराठी हांव कोंकणी म्हणटा मराठी नाटकाचे खूब कमी हांगा 200 रुपया नाटक तियात्र पळोवपाक 700-800 रुपया सो आतां तशें जर येतलो जाल्यार कितें जावपाक जाय गव्हर्मेंट लेवलाचेर कितें जावपाक जाय एक मराठी नाटक जेन्ना पळयता पळय आमचे लोक तेन्ना इतली 400-500 रुपया तिकेट काडून पळयता वेळार ही जी तिकेट आसा 200 रुपयाची पिक्चर पळोवपाक सोदना तिकेट काडून म्हणजे तुमी ती नाटकां हायफाय पळयतात आनी जेन्ना गोंयचो कलाकार जेन्ना ते हितूंतल्यान आपले सगळे वतात तेन्ना त्योय तिकेटी काडपाक जाय तेन्ना ते हितूंतल्यान
लोकांनी जर ते सपोर्ट केले जाल्यार ते वयर सरतले नाल्यार वयर सरचे ना. आनी आतां हळूहळू लोक ते तिकेटी काडपाक पळोवपाक लागले तितूंतल्यान ओबीसीतल्यान आणि गव्हर्नमेंटाचे गव्हर्नमेंट म्हणजे कशें आसा की आतां नवीन भवनान शो अरेंज करतात तेका तिकेटींनी जर शो दवरी जाल्यार तो पयशे चड घेतात आनी तुवें विदावट तिकेट दवरले जाल्यार कमी पयशे घेतात. पूण पिक्चराक जर हें करतलो वयर काडटलो जाल्यार गव्हर्नमेंटान ते फ्री ऑफ हें करपा जाय. कित्याक परवडना तिकेटींतल्यान गव्हर्नमेंटाक पयशे भरपा जाय नवीन भवनाक भरपा जाय. मागीर बाकीचो खर्च आसा प्रोजेक्टर आसा तो प्रोजेक्टर वेगळा हाडटलो सावंड सिस्टम हाडचो करता वो पयशे भरतलो काय ना वो तो आसता. पूण ते गव्हर्नमेंटान जर ते फ्री दिलें जाल्यार पिक्चर हळूहळू कोंकणी आनी आतां लास्ट क्वेश्चन आशिल्लें आतां आमचे नरकासूर स्पर्धा जातात बाकी स्पर्धा जातात वेगवेगळे स्पॉन्सर्स मेळटात. अशें नाटकाक अशे स्पॉन्सर्स मेळप शक्य आसता कितें ना नाटकाक तसो मेळना. कित्याक राजकारणातल्या दृश्टीकोनांतल्यान पळयता जाल्यार पिक्चर आनी नाटक जे आसा ते लिमिटेड आसता. नरकासूर शिवमहोत्सव हांकां कशें आसा मोब आसता आनी तो मोब त्या मतदारसंघांतलो आसता. म्हणजे ते राजकारणी त्या हितूंतल्यान तो हें करतात ते टीम करपाक मेळटा. आतां अशें दर्याक कुडचड्यार ऑर्गनायज आसा जाल्यार सगळे कुडचड्यार ऑर्गनायज 200-300 लोक ऑर्गनायज आसता ते थंयचे आसता न्ही थंय ते स्पॉन्सर जाता. पूण नाटकाक कशें 4-5 हें पिक्चरां तुका प्रोड्युसर डायरेक्टर जालो बाकीचे तुका कास्टिंग एकच हितूंतले घेना तशें थंय स्पॉन्सर हें मेळपाक राजकारणी येवचें ना. येयला कोण जर आतां जर आमचे नाटकां किंवा सिनेमा बरे येवपाक जाय बरे भशेन ते प्रोड्यूस जावपाक जाय दोन हे आसात. एक म्हणजे गव्हर्नमेंटान आपले जे थिएटराचे भाडे आहा ते कांय प्रमाणान एक तर तांगे बंद करतात ते घेना सांगपाक किंवा कमी आणटा दिवपाक. एक दुसरें म्हणजे तूं लोकांनी आतां पयशे दिवन हे पळोवपाक जाय जाल्यारूच हे फुडें वचलें. सो म्हाका दिसता आमचो जेन्ना ही चर्चा आयकतलो म्हाका दिसता ते एखादी तसो निर्णय घेयती त्यातल्यात चड बरो म्हाजे कोतान कित्याक तुमी लायटीची बील ते नॉमिनल घेयात पूण बाकीचो जो हें आसा न्ही ताचे खातीर तुमी ते माफ करपाक जाय जाल्यार ते पिक्चर वयर. सो एक म्हणजे आतां दोनूय कडच्यान ट्राय जाता एक गव्हर्नमेंट लेवलाचेरय सोंपेपण मेळपाक जाय दुसरे कडच्यान आमचे जे लोक पळयतात तांणी जे वर्सांतले पास करनासतना ते म्हणून आतां येवपाक जाय. सो बंटी आमची चर्चा म्हाका दिसता बरी जाल्या. सो तूं बंटी म्हणटा तो कोण लोकांक खबर आशिल्लो कोण तो पूण तरी आतां म्हाका आनीक तुगेली बाकीचे बारीक बारीक तासां आशिल्ली ती म्हाका लोकांक कळटली सामकी मल्टी टॅलेंटेड म्हणून वळखता कित्याक सगळे कॉमेडी धरून सगळे कोणचे जाण तशें म्हणटा. सो तूं आज आमकां मुद्दम हांगा स्टुडियो तुमकां मी ह्या गोमंतक टीव्ही म्हाका हांगा आपयलो खास करून आनी म्हाजी जी भितरली सगळी कला गुण आसात ते लोकां कडेन पावपाचो यत्न केलो. आनी तुमकां सुशांत बाब तुमकां आनी गोमंतक टीव्ही तशें आमचे कॅमेरामॅन जे आसात तांकांय देव बरें आनी आमचे सगळे पळोवपी आसा तांकांय देव बरें करूं पयस रावात गोमंतक टीव्ही.